नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. हायचा विषय असा करियर इन आर्किओलॉजी आणि या विषयावर मार्गदर्शन करपाक असा आमच्यामध्ये गोवा स्टेट म्युझियमचे डायरेक्टर मॅडम राधा भावे. मॅडम स्वागत तुमच्या या कार्यावळीत. नमस्कार. मॅडम आर्किओलॉजी हो विषय म्हटल्या उपरांत आमकां प्रामुख्यान एक गजाल येता की हो विषय हिस्ट्रीशी संबंधित आसा आणि अर्थात हिस्ट्री हो सगळ्यांच्या आमच्या अतिशय आवडीचो विषय असता. तेन्ना आर्किओलॉजी आणि हिस्ट्री हे जे विषय असतात ते एकामेकाशी कितले संबंधित आसा आणि कितले वेगळेपण आसा. आर्किओलॉजी म्हणजे नेमके कितें? आर्किओलॉजी हे उतर दोन उतराच्या संयोगान आयिल्लें आसा. आर्किओस आणि लोगोस. आर्किओस म्हळ्यार पोन्न्यो वस्तू आणि लोगोस हे शास्त्र. आर्किओलॉजी हे पुराण वस्तुशास्त्र आणि ह्या शास्त्राच्या आधारान आम्ही आमच्या आदल्या संस्कृतीचे संशोधन करतात आणि ताज्या विषयी शिकतात. अर्थात इतिहासही तेच करता. पण इतिहास आणि आर्किओलॉजीत किंवा हिस्ट्री आणि आर्किओलॉजीत हो फरक असा की इतिहास हो आम्ही लिखित स्वरूपात जे सापडटा किंवा ओरली एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन जी माहिती पाविल्ली असता ताका आमी इतिहास म्हणटात. आणि आर्किओलॉजीत आमी पयलींच्या लोकांनी आपल्या संस्कृतीचे जे अवशेष दवरिल्ले आसात. ते अवशेष म्हणजे मूर्ती असत किंवा कितें पॉटरी आसूं येता, ज्वेलरी आसूं येता, तांची आयुधां आसूं येतात किंवा त्या आणि त्या तेंपावेली झाडां, एनिमल्स किंवा मनशाचे अवशेष सुद्धा आसूं येतात. तर त्या सगळ्या वस्तूंच्या आधारान किंवा त्या मनशांनी त्या तेंपार उबारिल्ल्या वास्तूच्या आधारान जे आमी शिकतात किंवा जे समजून घेतात ते आर्किओलॉजीच्या अंडर येतात. अर्थात दोनूय हे विशय आसात ते एकमेकाक पूरक आसात. एकमेकाचो आधार घेऊनच हे आमी सगळे शिकतात. आता हांवें म्हटलें की हिस्ट्री आमचो हो अतिशय आवडीचो विषय. हे हांवें मातशें उपासन म्हटलेलें पण म्हाका अशें दिसता की ह्या सगळे साधनां वापरून जर आमकां इतिहास शिकयलो जाल्यार त्या शाळेच्या पातळीचेर तर आमकां इतिहासान आनीक मातशी रुची येतली आणि आवडीन आमी शिकतले. मुळात आर्किओलॉजी हो विषय असो की ताका मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी अशें म्हणूं येता आणि वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांच्या आधारान हे शिकूं येता. म्हणजे तातूंत तुमकां केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टॅटिस्टिक्स जावं एन्थ्रोपॉलॉजी, सोशियोलॉजी अशे अनेक विशय किंवा आर्ट हिस्ट्री हे सगळे आधाराक तुमकां मेळटात आणि तातूंतल्यान तुमी म्हणजे मनशाच्या संस्कृती विशीं शिकतात. ओके मॅडम, ह्या विशयान जर एखाद्या करियर करपाक जाय जाल्यार ताणें खंयचे विशय घेवचे किंवा ह्या शाखेन जर येतलो जाल्यार ताची एलिजिबिलिटी कितें आसपाक जाय, म्हणजे एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन कितें आसपाक? आर्किओलॉजीन जर तुमी ग्रॅज्युएशन करतले जाल्यार तुमी 10+2 म्हणजे 12वी हिस्ट्री घेवन केल्ली आसूंक जाय. पण ताजे नंतर जर तुमकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक जाय पयलीं आर्किओलॉजी न शिकताच जाल्यार खंयच्याय स्ट्रिमींतल्यान तुमी जर ग्रॅज्युएट जाल्ले आसत जाल्यार तुमकां एडमिशन मेळटा. पण जर सोशल सायन्सी भितर म्हणजे हिस्ट्री, एन्थ्रोपॉलॉजी, सोशियोलॉजी हे विशय घेतिल्ले आसत जाल्यार तुमकां प्रेफरन्स मेळटा. ना जाल्यार मागीर तुमी वेगळ्या शाखांतले आसत जाल्यार तुमचो एप्टिट्यूड टेस्ट घेवन तुमकां एडमिशन मेळूं येता. कारण तातूंत हो विशय शिकतना तुमची आवड कितली आसा आणि त्या संदर्भात काम करपाची कितली तयारी आसा हे पळयतात आणि एडमिशन दितात. ओके, आमी ग्रॅज्युएशन लेवलला उलोवया की 12वी नंतर तुम्ही म्हटलें की हिस्ट्री जर विषय आसत तो खंयच्याय स्ट्रिमीचो भुरगो आसा ताचो जर हिस्ट्री जर विशय आसत जाल्यार ताका भुरग्याक एडमिशन मेळटा. आता प्रामुख्यान आर्ट्स ह्या शाखेंतल्या भुरग्यांचो विशय हिस्ट्री आसता. गोव्यान अशी कॉलेज आसा की जंय BA इन आर्किओलॉजी ना? गोंयांत अशें ना कांयच. गोंया भायर खंय आसा? गोंया भायर तुमकां बरोडा वचचें पडटलें किंवा हांगा केरळाक एक आसा ग्रॅज्युएशन लेवलाक. पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक तुमकां चड इन्स्टिट्यूटां मेळटलीं आनी खुबशे भुरगे म्हणजे पयलीं अवेरनेस नाशिल्ल्यान किंवा खूब जाणांक हें खबर नाशिल्ल्यान
ग्रॅज्युएशना नंतरच आर्किओलॉजी चडशे भुरगे वतात. पण आता म्हाका दिसता की 12वी नंतर जर तुमकां आवड आसा जाल्यार 12वी नंतर तुम्ही वचू शकता. हय, ताका तुमकां बरोड्याक एक इन्स्टिट्यूट आसा आणि दुसरे केरळात. ओके ओके. ग्रॅज्युएशन नंतर कशा प्रकारे ऍडमिशन घेऊ शकता? हां, ग्रॅज्युएशना नंतर जर तुमकां ऍडमिशन घेवपाचें आसत जाल्यार तुमकां एक म्हणजे सगळ्यांत बरें डेक्कन कॉलेज, ज्या जाग्यार हांव शिकलां, डेक्कन कॉलेज पुणे. थंय तुमकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा डिप्लोमा, पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा दोनूय तुमकां शिकूंक मेळटा. ह्या शिवाय डिप्लोमा 1 वर्साचो? हय, 1 वर्साचो आसता. ह्या शिवाय ASI म्हणजे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तांचे एक इन्स्टिट्यूट आसा दिल्लीक, थंय तुमकां शिकूं येता. शिवाय बनारस हिंदू युनिवर्सिटींत ही सोय आसा. शिवाय दिल्लीकच आनी एक इन्स्टिट्यूट आसा जे हेरिटेज रिसर्च अँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट. त्या जाग्यार तुमकां आर्किओलॉजी आनी हेरिटेज मॅनेजमेंट असो कोर्स आसा. किंवा आतां म्हणजे गेल्ल्या 4-5 वर्सांत एखादी चड इन्स्टिट्यूटां वाडल्यांतय आसतली. आनी तशें हांवें आयकलां की आतां गोंयांत चौगुले कॉलेजींत आर्किओलॉजी हो विशय इंट्रोड्यूस केल्लो आसा. म्हणजे ताका लागून म्हणजे एक विशय, एक सब्जेक्ट. ओके. तुम्ही म्हटले मॅडम की एप्टिट्यूड टेस्ट घेतात तेन्ना तशा प्रकारचो सिलेबस कित्याक कशा प्रकारान आसता आणि खंयच्या शाखेंतलो जर विद्यार्थी त्या शाखेन वचपाचो प्रयत्न केला म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल, जर ताका फायदो जावं शकता? न्ही, ते बद्दल हांवें म्हणिल्ले भशेन की सोशल सायन्स जर तुमचे आसत, म्हणजे हिस्ट्री शिकिल्ली आसत, सोशियोलॉजी आसत, एन्थ्रोपोलॉजी आसत, जाल्यार त्या भुरग्याक हे सगळे सोंपें पडटा आनी ताका आर्किओलॉजी म्हणजे कितें हें समजून चड बेगीन आसताय बी आनी ताका पटकन समजू शकता तो. पूण बाकी जर सायन्स सायडीचे बी आसत जाल्यार तांकांय तातूंत रुची घेवं येता तांच्यांनी, कारण तातूंत जे रिसर्च जे विशय आसात आर्किओलॉजीन, जातूंत वेगवेगळे सायन्सीस एप्लाय करतात आमी, टॅक्नॉलॉजी एप्लाय करतात, तर त्या जाग्यार सायन्स ग्रॅज्युएट भुरग्याकय खूब सोंपें पडटा आनी तो बरे तरेन फुडें आर्किओलॉजी शिकून कन्झर्वेटर म्हणून बरें काम करूं शकता. ओके मॅडम, आमी पळयलां की एक ग्रॅज्युएशन लेवल किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवल जाता, पण जसे वेगवेगळ्या फिल्डांत स्पेशलायझेशन असतात की एका विभागाचे ते स्पेशलायझेशन, तशें आर्किओलॉजीनूय स्पेशलायझेशन असता. म्हणजे आमी एक नाणकशास्त्र एक शब्द केन्ना जर ऐकला, तसे वेगवेगळे विभाग असतात. हय, मुळात आमकां आर्किओलॉजींत पेपर्स खूब असतात, 16 सुमार, आणि प्रत्येक असो म्हणजे मुळात प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, मागीर अदर म्हळ्यार ते न्युमिस्मेटीक, आर्किटेक्चर, आर्ट हिस्ट्री, असे वेगवेगळे म्हणजे विभाग आसात. आणि त्या विभागांत जर तूं शिकत गेलो जाल्यार तूं तातूंत एक स्पेशलायज्ड सब्जेक्ट घेवन तूं शिकिल्ल्यान तातूंत तूं बरो ज्ञानी ठरता आनी त्या अनुशंगान तूं मागीर रिसर्चाक बी हातभार लावंक शकता, एक बरो आर्किओलॉजिस्ट म्हणून ताज्या विशिश्ट फिल्डांतलो मुखार येवंक शकता. ओके. आनी ताच्या नंतर PhD लेवलाक? PhD लेवलात निमाणें तें तुका जें कितें शिकपाचें आसता किंवा तुका जें कितें सोदून काडपाचें आसता तो तूं खंयचोय विशय घेवंक शकता, जो आपल्या आवडीचो किंवा हय हय, आनी त्या अनुशंगान तूं काम करूं शकता, जातूंत तुज्यान एक्सकावेशन घेवं येता, जातूंत तूं आतां बदल म्हळ्यार तशें नाणकशास्त्र, न्युमिस्मेटिक्सांत खूब स्कोप आसा, कारण वेगवेगळ्या राजांचे, राजकर्त्यांची जी नाणी जाल्लीं आसात आज मेरेन, तर ती नाणी शिकून ताजेर तूं हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करूं शकता. ओके. म्हणजे इतिहासाची चडांत चड म्हायती तातूंतल्यान तुमी मेळोवंक शकतात आनी ते बरोवन किंवा ते लोकां मुखार हाडून तुमी जे लोकांक इतिहासाचे ज्ञान दिवंक शकता. ओके मॅडम, हे जर शिकल्या उपरांत नोकरीच्या दृश्टीन त्याचा स्कोप कसो आसा? सगळ्यात पयलीं म्हणजे एक तूं टिचींग लायन घेवंक शकता, म्हणजे इतिहासाचो प्राध्यापक म्हणून, किंवा बदल आमी म्हळ्यार ते तशें स्पेशलायझेशन जर केल्लें आसत वेगवेगळ्या विशयांतले, तर तो विशय तूं खंयच्या युनिवर्सिटींत शिकोवंक शकता.
दुसरे म्हणजे बरो म्हणजे आर्किओलॉजी जशी बाकीच्या विषयांक सेटनेट असता तशी exam. आकाय असतात न्ही म्हणजे ती UGCचे हे आसा न्ही पॉलिसी. पण दुसरे एक करू शकता म्हणजे आर्किओलॉजिस्ट जावन वेगवेगळ्या जाग्यांनी म्हणजे पयलींचे ज्यो सायट्स आसात हिस्टॉरिकल सायट्स त्या जाग्यार रिसर्च करू शकता. आणि चडशे ते ASI बी ASI म्हणजे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या अंडर खूप जाग्यांनी असे प्रोजेक्ट चलतात. तर त्या जाग्यार तूं काम करू शकता. तिसरी गजाल म्हणजे क्युरेटर म्हणून तूं खंयच्याय म्युझियमात काम करू शकता. आणि एक बेस्ट ऑप्शन म्हळ्यार जर तुका आवड आसत जाल्यार एक व्हडलें काम तूं करू शकता. म्हणजे आमचे आयज मेरेनचे जे दायज आसा ज्यो वेगवेगळ्यो अँटीक वस्तू आसात तांचे कॉन्जर्वेशन आणि प्रिजर्वेशन करप. आणि त्या खातीर स्पेशल कांय कोर्सीस करून कॉन्जर्वेटर म्हणून तूं बरें काम करू शकता. ओके. आणि मॅडम आमी पळयतात की खंयच्याय कोर्स जो आसता नॉर्मली की तो एक कोर्स आसता सुरवातीक ताज्या बद्दल अवेरनस आसता मागीर अवेरनस जाता मागीर खूब लोकांचो ओढाव जाता आणि खूब जाता आनी तितले मागीर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी उरना. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान कितें परिस्थिती आसा की जितकी गरज आसा तितके भुरगे आसा काय कमी आसा चड आसा? खूप कमी आसात. कारण मुळात आतां पळय गोंया सारक्या जाग्यार अवेरनेस खूप कमी आसा की हो एक विशय आसा म्हणून सुद्दां गेल्ले 20 वर्सां पयलीं कोणाक खबर सुद्दां नाशिल्लो. गेल्ले 5-6 वर्सांत कांय हांगची भुरगीं आतां डेक्कन कॉलेजींत बी वचून शिकून आयिल्लीं आसा आनी तीं आतां बऱ्या जाग्यार बरे जॉब्स करतात. ASI जे आसा ताज्या अंडर खुबश्यो वेकन्सीज आसात. आणि आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्हणजे जे सगळे आमचे पयलींचे कल्चरल जी प्रॉपर्टी आसा देशाची ताजो सांबाळ ASI करता. वेगवेगळे मॉन्युमेंट्स किंवा खुबशे म्युझियम्स तांच्या अंडर आसा. तर त्या जाग्यांनी काम करूंक लोक खूप कमी आसात. खूप वेकन्सी आसा आनी भुरगे नात अशी अवस्था आसा. कारण निमाणे हातूंक न्ही कष्ट खूप असतात. म्हणजे तुका खरोखर ह्या क्षेत्रांत म्हाका दिसता स्कोप कमी जातलो अशें काय अशें ना. कारण मुळात ते खुबशे आसा जे अजून आमी समजून घेवपाचे आसा. खूप अश्यो गजाली आसात ज्यो रिसर्च करूंक जाय आमी आनी ते लोकां मुखार हाडूंक जाय. तर त्या दृश्टीन स्कोप खूप आसा पण खूप कश्टाचें काम. ओके. मग त्याच जोडून म्हाका एक प्रश्न आसलो की बदल तुम्ही म्हटलें की बहुतेक भुरगे जे आसात ते ग्रॅज्युएशन उपरांत ह्या फिल्डान येतात. तेन्ना खूप कमी भुरगे असे आसतले की जे BA तो आर्किओलॉजी हो विशय घेता आणि मागीर तो वता. म्हणजे तो तेंच्यांनी पयलींच आपलो एप्टिट्यूड तपासलो आसतलो. पण मागीर जे केमिस्ट्री करून किंवा BCom करून किंवा आनी खंयचो विशय घेवन आर्किओलॉजीन येतात ताणें एप्टिट्यूड टेस्ट आसतलीच पण ताच्या पयलीं आपलो खंयचो एप्टिट्यूड टेस्ट करूंक जाय अशें तुमकां दिसता? मुळात ताका इतिहासाची आवड जाय. आपल्या कल्चरा विशीं किंवा खंयच्याय भायल्या कल्चरा विशीं जाणून घेवपाची उमेद जाय. खूब रिडींग आसूंक जाय. बरोवपाचो आळस आसूंक जायना. म्हणजे बरोवपाची एक आवड जाय. कित्याक तुमी जे कितें रिसर्च करून डॉक्युमेंटेशन करूंक सोदतात ते बरे तरेन मांडूंक येवप हें खूब म्हत्वाचें आसता. पेशन्स जाय, पॅशन जाय ह्या विशया विशीं आणि सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार चडांत चड वेळ दिवपाची तयारी जाय. कारण ह्यो ज्यो म्हणजे ह्या क्षेत्रांतले रिसर्च जावं किंवा ASIच्या अंडर काम करप जावं